आयज म्हाका बरें दिसता की आमच्या मदें आमी बासोरा पंचायतीचो बासोरा विलेज आनी आमच्या मदें आमचे सगळे सरपंच आसा, डेप्युटी आसा, मनीषा, बाब रंजीत, सुनीता, प्रतीक्षा, पोलीस ताची पंच आनी सगळे आमचे बाब राजन आसा आनी सगळे हांगाले आमचे बिरमोड्याचे भयण भावनो. आयज आमी हांगा नाल्ल फोडलेलो आसा आनी हें काम जावन आसा construction of drain in Sodna colony from Jairam Naik house up to Pushkar house. And हे कामाचे estimate जावन आसा almost about 8,18,000. तशेंच आनी खुबशीं कामां आमी आयज नाल्ल फोडपाचें आसा. दुसरें काम आमी घेतलें आसा construction of drain from Menezes house at Birmotem is almost 8,34,000. Okay. ताजे उपरांत आमी फुडें हें जावन आसा सुनीता लोटलेकाच्या वॉर्ड नंबर 3. आतां फुडें आमी नाल्ल फोडपाचें आसा. सावियो आमचो सरपंच सावियो मार्टिन 3 कामां घेतलीं आसा. तशें एक काम आसा 7 लाखाचें, 8 लाखाचें आनी 3 लाखाचें टोटल. लायक रिटर्निंग वॉल, कन्स्ट्रक्ट रिटर्निंग वॉल, तशेंच कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड आनी लेंग एंड प्रोवायडींग एंटी स्किड टायल्स आमचे सावियो बाबाच्या वॉर्डान. टोटल आमी 3.5 लाखाचें 3.5 लाखाचें काम घेतलें अंडर GI फंड्स. आनी त्या खातीर आय वूड लायक टू थँक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर for giving us the financial approval. They're important. And also Minister, Panchayat Minister Mr. Movin Godino, ताणें थंय फाटल्यान रावन ताणें आमकां सगळें सँक्शन दिल्लें आसा. एंड आमचे ह्या भागांत भरपूर काम जाल्लें आसा विलेज पंचायतीन बिकॉज द क्रेडिट गोज टू सरपंच ऑल द मेंबर्स फॉर द एक्टीव पार्टिसिपेशन एंड फॉलो अप विथ द MLA दॅट्स विथ मी एंड माय ऑफिस हॅज बीन डुईंग अ फॅन्टास्टीक वर्क. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमी रंजीत आनी मनीषा वॉर्डान आमी काम घेतलेलें in ward number 1 almost 15 lakhs about 6 months back and ते काम ऑलरेडी जाल्लें आसा. तशेंच 15 दीस पयलीं आमी हांगा काम घेतलेलें आसा आमचे सिद्धेश्वर टेंपल ती आमी काम केल्लेलें आसा 15 दीस पयलीं एंड आबीच्या वॉर्डान न्हू या एंड ताजे पयलीं ताजे उपरांत आमी आतां थोडे दिसांनी आमी आमचे राज्य नवरेजेचें आमी काम बी घेतलेलें अंडर सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी वॉट अबाउट 18 lakhs ऑफ वर्थ रिगार्डींग रिटर्निंग वॉल. सो प्रत्येक वॉर्डान आमची कितें ना कितें कामां जाल्लीं आसा आनी फुडें आमची हॉट पिक्साची कामां जावपाचीं आसा. वे वील बी ऑलरेडी वर्क ऑर्डर्स आमकां बेगीचे बेगीन नोंदयलें. ती ऑलमोस्ट अबाउट 1.40 lakhs लायक फ्रॉम ग्रीन पार्क टू पुनालेन ते आमी अबाउट 70 lakhs वर्क्स वील बी स्टार्टींग वेरी सून ऑन गेटिंग द वर्क ऑर्डर इमिजिएटली. एंड ऑल्सो हॉट मिक्स रोड इन वॉर्ड नंबर 4, 5, 6 and 7 हे बी कामां आमचे सुरवात जातली थोडे दिसांनी. So today the village of Basora has been really lot of works have taken place and I am telling all my other panchayats that they should follow the footsteps of this particular panchayat, the way they are working, the way they are moving up the files, and it's very important. And finally we are all here to do maximum work as far as development is concerned. I'd like to make a mention, as I said earlier, that all these works, total works is almost about 34 lakhs, almost about 35 lakhs will be happening in these days regarding all these works which I just mentioned. To thank our honorable MLA Shri Glenn Suza Tiklo कित्याक ह्या भागाक आमकां तेन्ना खुबशे डेव्हलपमेंटा कामां अप्रूव करून दिल्लीं आहा. आयज आमी एटलिस्ट 34 lakhsची 34.50 lakhsची आमी आयज कामां स्टार्ट करपाचें आहा बोविस्ता आनी बिरमोटे भागाक. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमी 15 लाखाची कामां वॉर्ड नंबर 1 स्टार्ट केल्लीं आहा आनी 19 आनी 80 lakhsची कामां ह्या एका म्हयन्यान आमची स्टार्ट जातली. टोटल आमकां एप्रुवल मेळिल्लें आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ हॉनरेबल MLA अराउंड 1.30 crore आमकां एप्रुवल मेळिल्लें आहा आनी ग्रांट्स ऑलरेडी येयल्ले आहा अंडर GI. सो आय वूड लायक टू थँक हॉनरेबल MLA फॉर सँक्शनिंग दीस अमावंट एज वेल हॉनरेबल मिनिस्टर थ्रू MLA तेन्ना आमचे इतलें सँक्शन करून दिलां म्हणून तांकां हांव आभारी आहा. आनी ह्या भागाची आमची खुबशीं काम जाता म्हणून आमच्या MLA हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा.